आम्ही काबो कडेन वाटचाल करतले आणि थंय आमचे प्रतिनिधी राज्यपालांक मेळून हो चार्जशीट तांकां भेटयतले. ह्या मोर्चाक आमी धिक्कार मोर्चा अशें नांव दिल्लें आसा आनी ह्या मोर्चाचे फुडारपण आमचे AICCचे सिनियर ऑब्जर्वर श्री पी चिदंबरम आनीक कन्हैयालालजी आनीक हेर आमचे जे फुडारी आसात, आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, आमचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब दिगंबर कामत आनी हेर जे फुडारी आसात हे ह्या मोर्चाचे फुडारपण करतले. आनी ताजे उपरांत हे चार्जशिटाची कॉपी आमी गोंयच्या घरांघरांनी पावयतले. जाका लागून आमच्या लोकांक ह्या सरकारान आमच्या गोंयच्या हिता आड जे कितें केल्लें आसा, जे निर्णय घेतिल्ले आसात, जे आमचें नुकसान केल्लें आसा, ताची सगळी माहिती आमच्या मतदारां मेरेन पावतली. देव बरें. सगळ्यांक तुमकां गुड इवनिंग. म्हजे प्रेस भाव आनी भयणीनो, आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती परत एकदा म्हाका घेवची पडली आनी तो विशय आसा आमचो जो फाटल्या दिसांनी जाल्लो तो सेक्स स्कॅन्डलाचेर, जो एका मंत्र्याक रिजायन जावचो पडलो जेन्ना आमी हो सेक्स स्कॅन्डल एक्सपोज केलो. तेन्ना आयज हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, तशेंच आमचे आख्खे गोंयचे जनतेक सांगपाक सोदता, कित्याक आयज जे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज जी घडामोडी जाल्लेली आसा हे सेक्स स्कॅन्डला बाबतींत ते तुमच्या फुडें हांव मांडपाक सोदतां. आयज मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जो आयज गव्हर्मेंट आसा भारतीय जनता पार्टीचो आनी थंयचो जो आमदार आसा जेका रिजायन जावचो पडलो एज अ मिनिस्टर जेन्ना हे सेक्स स्कॅन्डल एक्सपोज जाल्या उपरांत, आनी आयज ह्याच मतदारान आमच्या मुर्मगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज सिलेक्टिवली हॅरेसमेंट चालू जाल्लेले आसा. आयज गव्हर्मेंट तशेंच गव्हर्मेंटाची टोटल मशिनरी, टोटल पुलीस फोर्स आयज मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन इंडिविज्युअल लोकांक हॅरेसमेंट चालू जाल्लेले आसा आनी फक्त जे सिलेक्टीव लोक आसात तांकांच हॅरेसमेंट चालू जाल्लेले आसा. आनी हे फक्त ज्या लोकांक जाल्लेले आसा, ज्या लोकांनी हो जो सेक्स स्कॅन्डल आसा तो एक्सपोज केल्लो आनी भायर हाडलेलो आनी लोकांच्या फुडें हो आमी मांडलेलो. आयज मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे पुलीस स्टेशन आसा बोगद्याचेर, त्या बोगद्यार पुलीस स्टेशनाचेर जो PI आसा, PSI आसा, हेंचे लोकांचेर टोटल हॅरेसमेंट चालू जाल्लेले आसा. हो थंयचो जो आमदार आसा, जो आमदार गव्हर्मेंटाच्या फोर्साचेर पुलीस फोर्साक यूज करून इंडिविज्युअलांक हॅरेसमेंट करपाक लागलेलो आसा. आनी तेच्या भितर आयज म्हाज्या वांगडा थोड्यांकूच हांव हांगा मुर्मगांव वचून घेवन येयलेलो आसा. म्हाज्या बरोबर आसा आमचो एक एक्टिविस्ट जो सदांच गोंयचे इश्यूज आसा त्या लोकांच्या समोर मांडटा, म्हाजो वांगडी बाब शंकर पोलजी. तसोच आमचो मुर्मगांवचो आनी एक आमचो भाव वांगडा आसा प्रज्योत वेंगुर्लेकर. तसोच आमचो बाब जॅक आसा. तशेंच आमची मॅडम विनी भगत आसा. आयज हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदतां, जी आमच्या बरोबर एक बायल मनीस आसा विनी भगत. आयज विनी भगतान थंयसर जेन्ना हो सेक्स स्कॅन्डल एक्सपोज जाल्या नंतर सगळे सोशल मिडियाचेर, पेपराचेर सगळे कडेन जी न्यूज स्प्रेड जाली तेणें ती जेन्ना तेज्या मोबायलाचेर येयली तेणें ती फॉरवर्ड केली. तेणें फक्त ती फॉरवर्ड केली म्हणून तेका थंयसर समन्स धाडले पुलीस स्टेशना वचून आनी तेजेर हॅरेसमेंट करपाक स्टार्ट केलें. तेका पुलीस स्टेशनाचेर एकदां आपयले, दोनदां आपयले, तिनदां आपयले करीत तेका फाटल्यान लागले. त्याच प्रमाणे आमच्या बरोबर जॅक आसा. हे जॅकाचे
स्टेटमेंट घेवपाक ते आपयलो, जेकान थंय स्टेटमेंट दिलो जाल्यार स्टेटमेंट दिला थंयसर जो स्टेटमेंट दिता तो स्टेटमेंट तो PSI घेवपाक रेडी ना. तो म्हणटा तूं असो स्टेटमेंट दिवं नाका. असो स्टेटमेंट दिलो जाल्यार तुका आमी त्रासान घालतले. ते बायल मनीस तुजेर एलिगेशन करतली कितें तुवें खंय तरी ताका हात लायला हें केला म्हणून असो ताका भिवून तेजो स्टेटमेंट तेंच्यांनी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट घेतलेलो आसा. तसोच आमचो प्रज्योत आसा वेंगुर्लेकर, जेणें म्हाका ते विक्टिमाक इंट्रोड्यूस केलेले, ताका हाडून ते पुलीस स्टेशनाचेर हॅरेसमेंट, तो एक जॉबाक आसा, जॉबा वरसून ताका हाडून पुलीस स्टेशनाचेर बसप, तेज्या घरा कडेन पुलीस धाडप, फक्त हो हॅरेसमेंट केलो. तो सांगता कितें आपूण आपल्या पात्रावाक घेवन आउट ऑफ गोवा गेलेलो आसा जाल्यार ताका फोनाचेर धमकी दिता, तूं आतांच्या आतां येयना जाल्यार तुज्या घरा कडेन वचून तुज्या पेरंट्साक अरेस्ट करतले, तुका अरेस्ट करतले. सो अशें थंयसर धमकीचो वावर चालू आसा. आमच्या वांगडा जो एक्टिविस्ट आसा शंकर पोलजी, जेजे कांयच लिंक हे इश्यूचेर ना, तो फक्त लोकांचो जो आवाज आसा तो लोकांच्या समोर हाडपाचें काम करता. ताका थंयसर पुलीस फोन करता आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर आपयता. ताणें विचारलें कित्याक आपयता, ना स्टेटमेंट घेवंक जाय म्हणून. सो तो जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वयता जाल्यार तेजेर थंयसर हल्लो जाता आनी ती हल्लो करता जी विक्टीम आसा ती येवन तेजेर हल्लो करता. तेज्या विक्टिमाचें हेजें कांय संबंदूच ना, हो खंय इनवॉल्वूच ना ह्या खंयसरूच भितर ते इश्यूआ भितर ना, तरी वचून तेजेर हल्लो जाता. पुलिसांच्या फुड्यान सगळे पुलीस स्टेशनाचेर भितर PI आसा, PSI आसा, सगळे कॉन्स्टेबल तेंच्या फुड्यान ती तेजेर हल्लो करता, जे कॉलराक गट धरता, तेजेर एसॉल्ट करता, तेजेर मारण करता. ते तुमकां डिटेल शंकर पोलजी सांगतलो. हे सगळे थंयसर इश्यू चालू आसतना हे फक्त जो आमचो आवाज आसा, जो आवाज आमी आयज काडलेलो आसा, तो आवाज खंय तरी दामपाक लागून हो इश्यू बंद करपाक लागून हो इश्यू थंयसर ते फक्त पुलिसांक यूज करून आमकां थंयसर प्रेशरायज करपाक लागलेले आसा. आयज जो थंयसरलो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा परेश नायक, तो आयज एक थंयसर ते आमदाराच्या हातीन एक पपेट जावन पडलेलो आसा, टोटल पपेट जाल्लेलो आसा. कित्याक आयज तूं केन्नाय पयलो ते PI जाल्यार तो पुलीस स्टेशनाचेर कमी आसता, तेज्या घराचेर आनी तेज्या ऑफिसान चड आसता. केन्ना फक्त तेज्या घरा कडेन पडलेलो आसता, तेज्या ऑफिसान आसता. एक PIचें काम आसता कितें बाबा सगळे जनतेचें काम करपाचें आसा, जाल्यार हो आमचो PI आसा तो फक्त तेज्या रेजिडन्स नाजाल्यार तेज्या ऑफिसान पडलेलो आसतालो थंयसर. इवन इतल्या पर्यंत गेल्लो आसा त्या PIचे आनी आमदाराचे अशें कनेक्शन जाल्लेलें आसा, इतले घट जावन पडलेले आसा तेका आतां फुडें इलेक्शनाक तो PI थंयसरूच जावो. तो PI एक्चुअली आमचो वास्कोचो, आमची जी मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तेच्या सायडीकचे कॉन्स्टिट्युन्सीचो तो PI आमचो वास्कोचो. जो वास्कोचो असल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना जे सावथाचे आसता ते PI नॉर्थान वयता, नॉर्थाचे PI आसा ते सावथान येता. सो तो PI फक्त तेजे कडेन उरोवंक जाय आनी त्याच पुलीस स्टेशनाचेर उरोवंक जाय म्हणून हे आमदारान ते PIचे जे इलेक्शन कार्ड आसले, जे वास्को आसलेले, हालींच 2 म्हयने जाले ते ट्रान्सफर करून घेतला. तेजे इलेक्शन वास्कोचे काडला आनी हॉल्डोना नॉर्थाक घातलेले आसा. हे वीथ प्रूफ उलयता, हांव बिश्तो उलयना, वीथ प्रूफ उलयता. आनी थंयसर घातलेले आसा जे नॉर्थाक, फक्त कितें ताका तो नॉर्थाचो म्हणून दाखोवन ताका थंयसर तेंच्यांनी PI थंयसर दवरपाचो हो तेंचो फूल प्लॅन चल्लेलो आसा. बट आमी वोगी रावपाना, आमी हे इलेक्शन कमिशनाक 100% नजरेन हाडटले वीथ प्रूफ आनी ताका आमी थंय दवरपाक दिवपाना इलेक्शनाक, हेवूय आमकां खबर आसा. त्याच प्रमाणे थंयसर एक PSI आसा, तेजें नांव जावन आसा नारायण पिंगे. आयज तो नारायण पिंगे जो आसा थंयसरलो लोक, तो लोकल लोकल म्हटल्यार कसो आमच्या मुर्मगांवचो, तो रावता हर्बर आनी लोकल रेजिडन्स ऑफ मुर्मगांव. आयज तो PSI ते पुलीस स्टेशनाचो चार्ज आसा. जो मनीस जेन्ना हो आमचो आमदार मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना तेणें हेच मिनिस्टरान ताका PSI म्हणून केल्लो एक 3-4 वर्सां पयलीं. आनी तो तेन्ना PSI आसलेलो आनी ताका स्पेशली कावन्सील इलेक्शनाच्या टायमार त्या PSIक तेणें मुर्मगांवान हाडलो आनी कावन्सील इलेक्शना टायमार जे तेणें लोकांक हॅरेसमेंट केला, मारण केल्लेलें आसा लोकांचेर, तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज ह्या PSIचेर जो थंयसर लोकल आसा मुर्मगांवचो, सगळ्या लोकांक आनी आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक जे तेज्या सपोर्टाक ना तांकां कसो हॅरेसमेंट करता ते आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक खबर आसा. ह्याच PSIचेर नारायण पिंगेचेर एक FIR लॉन्च जाल्लेली आसलेली, हालींच FIR जाल्लेली आसा. एक बायल मनशान तेजेर FIR लॉन्च केल्लेली आसा. ती FIRची कॉपी हांव तुमकां दितलो आनी ते FIR कॉपीच्या भितर तेंच्यांनी मेन्शन केल्लेलें आसा त्या बायलेन तेजेर कंप्लेनीन तेजेर सेक्शन्स घातलेले आसा, रेपाचे सेक्शन्स घातलेले आसा, तेजेर चिटिंगाचे सेक्शन्स घातलेले आसा.
अशी तेजेर कितलीशी कंप्लेंट त्या बायलेन केल्लेली आसा, जेजेर त्याने अत्याचार केलेलो आसा, त्या बायलेक ताणें फटयलेलो आसा आनी ही सेक्शनां ताका सगळी लागलेली आसा. 376 लागलेली आसा, 420 लागलेले आसात, 323 लागलेले आसात, 706 लागलेले आसा आणि 427 अशी सेशनां त्या PSIक लागलेली आसा. आणि ह्या PSIन त्या बायले कडेन ऑलरेडी हो PSI लगीन जाल्लो आसा. ऑलरेडी लगीन जाल्लो आसतना सुद्दां तेणें त्या बायलेक फटयलो. त्या बायले कडसून 44 lakhs घेतले, तेणें मेन्शन केलेलें आसा. आनी त्या PSIन त्या बायले कडेन 44 lakhs घेवन तेजे कडेन परत लगीन जालो. जेन्ना बायल तेजी आसा, डिवोर्स जायनासतना काय ना, ह्या बायले वांगडा आपली फॅमिली घेयनासतना फक्त बायलीचे सायडीची फॅमिली घेवन सांकवाळ एका बंगल्याचेर थंयसर ताणें लगीन केलें. ते लग्नाचे फूल फोटोग्राफ, व्हिडियोज सगळे आमचे कडेन आसा. विदावट प्रूफ उलयना, वीथ प्रूफ उलयता. व्हिडियोच्या त्या पोतान फोटोग्राफ ते ताणें लगीन सेकंड केला, तेज्या लागून तेजेर कंप्लेंट जाल्लेली आनी ह्या PSIक काडून ट्रान्सफर केल्लो. ताका एक दीस एदी व्हडली सेक्शनां लागली, एक दीस ताका इन्क्वायरीक पुलीस स्टेशनाचेर आफोवना ह्या PSIक. एक दीस ताका अरेस्ट करूना. जेन्ना तेजेर रेपाचो चार्ज लागलो, चिटिंगाचो चार्ज लागलो, एक तेजेर अजून पर्यंत इन्क्वायरी जाल्ली ना. ताका ट्रान्सफर केलो आनी तो रिझर्वान आसलेलो. जेन्ना ही केस येयली सेक्स स्कॅन्डलाची आनी तेजे आमदार म्हणटकूच तेणें ताका कामाक लायला, तेजो बॉस तो. जेन्ना तेजेर ही केस येयना बरोबर ताका सोमतो मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. आनी हेच PSI एक लेडी कॉन्स्टेबल आनी एक जेंट्स कॉन्स्टेबलाक घेवन बिहाराक धाडली फॉर त्या बायलेच्या त्या विक्टिमाची इन्क्वायरी करपाक लागून, तिजो स्टेटमेंट घेवपाक लागून. जो मनीस ऑलरेडी सेक्स स्कॅन्डलान आसा, जो मनीस ऑलरेडी तेजेर एलिगेशन आसा सेक्स स्कॅन्डलाचे, रेपाचे, जेजी अजून पर्यंत तेजेर इन्क्वायरी जाल्लेली ना, तसल्या सेक्स स्कॅन्डलाच्या मनशाक तेणेन थंयसर बिहाराक धाडला टू इन्वेस्टिगेट अ सेक्स स्कॅन्डल ऑफ हिज बॉस. जो थंयचो आमदार आसा, जे आमदाराचेर एलिगेशन जाल्लेलें आसा सेक्स स्कॅन्डलाचेर, एका मनशाचेर जे ऑलरेडी एलिगेशन आसा सेक्स स्कॅन्डलाचेर, तोच मनीस एक सेक्स स्कॅन्डलान इन्वॉल्व आसलेलो मनीस वयता इन्वेस्टिगेशन करपाक सेक्स स्कॅन्डलाचेर, जो आमदार तेजो इन्वॉल्व आसा. सो आयज ही परिस्थिती मुर्मुगांवाची आसा. हे सगळे थंयसर वांगडा आसा आनी ही केस फक्त ते दामपाक सोदता आनी फक्त आमकां सगळ्यांक प्रेशरायज करून हे केस ही काबार करपाचो हो तेंचो प्रयत्न आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज ही केस खंयच्या डायरेक्शनान वयता ती. सगळ्यांक पयलीं सांगपाक सोदता म्हणटा ती, फर्स्ट जेन्ना आमच्या पार्टी अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकरान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली 30 नोव्हेंबराक जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगलें की बाबा 15 दिसाचो टायम दिता, 15 दिसां भितर ताणें रिजायन जावना, ह्या गव्हर्मेंटान ताका काडूना कॅबिनेटांतून, जाल्यार आमी तेजें नांव एक्सपोज करतले म्हणून. ते 15 दिसां भितर कितलीशी घडामोडी जाली ती तुमकां खबर आसा. आमी खंयच्याच मनशाचें नांव मेन्शन करूना, विक्टिमाचें नांव मेन्शन करूना, बट 30 नोव्हेंबराक जातात फर्स्ट जी FIR लॉन्च जाली 4 डिसेंबराक बिहाराक. म्हाजेर FIR लॉन्च जाता बिहाराक. 5 डिसेंबराक आमकां लिगल नोटीस येता. ही पळय ही FIR लॉन्च जाता बिहाराक. ही पळय बिहाराक ही FIR लॉन्च जाता 4 डिसेंबराक. तेज्या उपरांत आमकां लिगल नोटीस येता 5 डिसेंबराक. लिगल नोटीस येता यश लिगला वचून आमकां लिगल नोटीस येता 5 डिसेंबराक. 14 डिसेंबराक म्हाजेर परत ती केस ट्रान्सफर जाता, ह्या PSIक धाडटा थंयसर आनी ती केस ट्रान्सफर जाता आनी मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर येता बोगद्यार आनी 14 तारखेक ती केस थंयसर रजिस्टर जाता 14 तारखेक. आनी जी केस आमी दिल्लेली आसा 15 तारखेक 15 डिसेंबराक, ती केसीचो अजून पर्यंत कसलो उल्लेख ना. ह्या केसीचेर अजून पर्यंत FIR जाल्लेली ना. अजून पर्यंत ह्या केसीचेर आमकां आफोना सुद्दां. कित्याक आमी ही केस दिल्ली आसा आनी ही कॉपी आमी ही सगळी इनवर्ड कॉपी आसा जी आमी सगळ्यांक केल्ली आसा. गव्हर्नराक केल्लेली आसा, चीफ मिनिस्टराक केल्लेली आसा, जनरल डायरेक्टर ऑफ DGPक केल्लेली आसा आनी आमचो PI जो मुर्मुगांवचो PI आसा तांकां 4 जाणांक केल्लेली आसा आमी कॉपी केल्लेली. बट हेजेर अजून पर्यंत कसलेंच तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करूना. आयज 30 नोव्हेंबराक जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फरन्स घेता ते 15 दिसां भितर 15 डिसेंबरच्या भितर इतली घडामोडी घडटा. आनी आयज आमी 6 तारखेक आसा. आयज हांवें कंप्लेंट दिल्लेली 23 दीस जाले.
23 दीस जाले. आयज ह्या 23 दिसा भितर ह्या कंप्लेंटीचेर जो आमी तेन्नाचो मिनिस्टर आसलेलो तेज्या नांवान ही कंप्लेंट फायल केल्या. हे केसीचेर अजून पर्यंत कसलेंच इन्व्हेस्टिगेशन जावना. म्हाका अजून पर्यंत आपोवना. जे आमचे सगळे ओरिजिनल मोबायल फोना सकट आमी तेंचे कडेन सगळे दिल्लेले आसा तेजेर अजून पर्यंत आमकां कितें सांगपाक लागून आपयलेलें ना. आयज हांव हे गोवोरमेंटाक सांगपाक सोदतां, तुमी कितलेवूय प्रयत्न केलो ही केस दाबोवन दवरपाक लागून हे आमी ओगी रावपाना. आनी हांव संकल्प आमोणकर केन्नाच ओगी रावपाना. कित्याक हांवें लोकांक एक उतर दिल्लें आसा, हांव सत्य आसा, जे ट्रूथ आसा ते लोकांच्या समोर हाडटलो. आनी तेज्या लागून म्हाजो आतां टायम येयलेलो आसा. म्हाजेर तेंच्यांनी फोर्स केलेलो आसा. कित्याक पुलीस अजून पर्यंत कसलीच एक्शन घेयना. तेज्या लागून आमी डिसायड केलेले आसा की आमी कोर्टान वचोन ही केस जी आसा ती आमी FIR फायल करपाक लागून कोर्टानसून आमी ऑर्डर हाडटले. ऑल्सो आमी जे आसा ते हायकोर्टान वयपाचो आमी सगळो तयारी दवरलेली आसा. आनी हायकोर्टान वचोन आमी ही केस आसा पळय ते केसीचे सगळे जे मुद्दे आसा आनी जो डेटा आसा हे केसीच्या बद्दल हे सगळे जे डेटा आमी जो पुलिसांक दिल्लो आसा हो डेटा आमी कोर्टाच्या फुड्यान दवरतलो. जो तेणें सगळे पराक्रम केल्लेले आसा ते आमदारान ते सगळे आमी कोर्टाच्या फुड्यान दवरतले. हे हायकोर्टान दवरतले आनी हायकोर्टाक आमी कडेन मागणी करतले की बाबा ही जी केस आसा ती SIT कडेन दिवची म्हणून. स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टिमीन हे इन्व्हेस्टिगेट करचे. आमी फूल कॉपरेशन करता. जो हेज्या भितर जो मनीस गुंतलेलो आसा जेणें हे सगळे कांड केल्लेले आसा तेका खंय तरी लोकांच्या समोर तो एक्सपोज जाल्लो आसा. तेका ही सजा मेळोंक जाय. कित्याक तेणें अशें जो एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसलो ते पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्हान आपल्या पोजिशनाचो जो गैरफायदो घेतला आनी तेज्या लागून हे आमकां तेजेर आमी ही कारवाई करतली. तेज्या लागून आमी स्पेशल मागतले की SIT कडेन इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. आयज फाटल्या दिसान म्हाका खूब दूख जालें. आयज त्याच आमदारान त्याच पुलिसांनी जो थंय गेल्लो त्या विक्टिमांक थंयसर भिवून धमकोवन PSI जो ऑलरेडी सेक्स स्कॅन्डल आसा जो इन्व्हेस्टिगेट करपाक गेलो तेज्याच बॉसाचें सेक्स स्कॅन्डल तेणें थंय विक्टिमांक धमकोवन भिवून तांकां फोर्स केलो. ते विक्टीम सांगताले तांकां आपूण येयना गोंयांत. ताका फोर्सफुली तेंच्यांनी गोंयांत हाडलें. गोंयांत हाडल्या उपरांत ताका पुलीस स्टेशनाचेर परत स्टेटमेंटाक लागून येयलो. हांव विचारता इतलेंच सांगपाक सोदता बाबा ती विक्टीम म्हणून हांवें खंय म्हणून मेन्शन केल्लेलें. हांवें आयज पर्यंत विक्टिमाचें नांव या वॉयस सुद्दां तेजो आवाज सुद्दां खंयसरूच हांवें रिलीज केल्लो नासलो. जाल्यार तांकां कशें कळ्ळें ते विक्टिमाक हांव तेच विक्टिमाचें उलयतां म्हणून. तेजे कडेन कसलो प्रूफ आसा विक्टिमा कडेन कित्याक हांव तेज्याच बद्दल उलयतां म्हणून. सो हेज्या वरसून तुमकां कळटा जो हो आमदार इनवॉल्ड आसा ताका खबर आसा बाबा विक्टीम ती म्हणून. सो तिका ताणें आपल्या अंडर दवरलेलें आसा, आपल्या ताब्यान घेतलेलें आसा आनी त्या ताब्यानसून तो तिका मिसयूज करता आनी तिका ताणें आमच्या मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर हाडून ताणें तिका थंयसर परत स्टेटमेंट घेवपाक लायलो. आनी जेन्ना स्टेटमेंट घेतलो तेन्ना ती विक्टिमाच्या फुड्यान आमच्या हांकां सगळ्यांक हाडलो. ताका हाडलो ताणें म्हणलें हेजें कांय ना. मॅडमीक हाडलो, मॅडमीक ती वळखाना सुद्दां. सो अशें तेंचे कोणाचें तिजें कांय हें नासलें. तिणें ना म्हणून सांगलें सगळ्यांचेच. सो आयज जी विक्टीम आसा ती गोंयांत येवन ताका फोर्सफुली अंडर प्रेशर तिका स्टेटमेंट करपाक लायता आनी ती स्टेटमेंटान कितें करता म्हाका ब्लेम करता कितें बाबा तेजो मोबायल आसलेलो तो खंय शेणलो खंय आनी तो शेणोन खंय म्हाजे कडेन पावलो आनी जे चॅटींग आमदारा कडेन करताले मोबायलासून चॅटींग ती करनासली खंय आनी कोणाचें नांव घातलां मुन्ना म्हणून तो चॅटींग करतालो म्हणून तेजे कडेन आमदारा कडेन. बरें एक दुसरो मनीस सुद्दां करता जाल्यार एक चॅटींग करता जाल्यार आमदाराक कसली गरज आसता रिप्लाय करपाक असले बुरशे आनी घाणेरडे मॅसेजीस धाडपाक. सो हेज्या वरसून कळटा कितें ही फक्त आतां एक फॉल्स स्टेटमेंट दिल्लो आसा आनी खंय तरी भितर म्हाज्या इमेजीक टार्निश करपाक सोदता. सो हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता कितें म्हाका जे ते मनशाचेर विक्टिमाचेर जे हे आमदारान सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला तिका हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदता कितें बाबा जे आमदारान तुजें सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला तुका आमी सपोर्ट करता आनी तूं वयल्यान म्हाजेर एलिगेशन करता. हांव हे एलिगेशन जे आसा पळय तेजे भितर हांव तुमकां थोडीशी गजाली दाखोवपाक सोदता. ती म्हणटा कितें आपल्या आनी आमदाराचे कसलेच संबंद नासले. वयल्यान आमदारान आपल्याक हेल्प केला. आतां आमदारान ताका कसलो हेल्प केला तो सांगूना आमकां. बट आपल्यान तेजे कसलेच रिलेशन नासले कसलेच संबंद नासले. हे जे एलिगेशन केला ते रॉंग एलिगेशन केल्लेले आसा.
सो तेज्या लागून हांव तुमकां थोडीशी गजाली दाखोवपाक सोदता कित्याक आयज जे विक्टिमाचो जो घोव आसा आतांचो जो परत ती लगीन जाला तो घोव तेजो पयलींचो घोव आसा तो एक्सपायर जाल्या उपरांत तो आतांचो घोव जो आसा तेजे हांवें सगळे डिटेल काडलेले आसा बँक डिटेल. ही एक बँक आसा उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक म्हणून. ह्या बँकीन वास्को ब्रांचांसून कितलेशे कॅश डेपॉझिट जाल्लेले आसा. 9 जुलयाक 1,21,000 डेपॉझिट जाला. 22 जुलयाक 3 लाख डेपॉझिट जाला. 31 जुलयाक 1,44,00,000 डेपॉझिट जाला. परत 4 लाख डेपॉझिट जाला. एका म्हयन्या भितर ह्या एकाउंटान, एका म्हयन्या न्हू 10 दिसां भितर ह्या एकाउंटान 10 लाख डेपॉझिट जाल्लेले आसा. 10 लाख 10 lakhs एक मनशाच्या एकाउंटान डेपॉझिट जाता. आनी तेज्या उपरांत हो फूल बँक डिटेल्स आसा म्हाजे कडेन त्या मनशाचो. हे सगळे आख्खे हांव कित्याक जावन ते थोडीशी लिगल हे आसल्या कारणान तेका जे एक्सपोज करना. हे 4 तारीख पर्यंत सुद्दां म्हाजे कडेन आसा. आयज 6 तारीख, 4 तारखेक सुद्दां तेज्या एकाउंटान पयशे डेपॉझिट जाल्लेले आसा. कंटिन्युअस गेल्या 3 म्हयने तेजे कंटिन्युअस एकाउंटान पयशे डेपॉझिट जायत आसा. तशेंच जो विक्टीम आसा, विक्टिमाचो एकाउंट आसा बँक ऑफ इंडियन वास्को. बँक ऑफ इंडियन वास्को ते विक्टिमाच्या एकाउंटान जर ह्या पुलिसान इन्व्हेस्टिगेट केले जाल्यार थंयसर कितलेशे पयशे कॅश डेपॉझिट जाला ते सगळो डिटेल मेळटलो. म्हाजे कडेन खुबशे स्लिपी आसा ते हांव तुमकां बिश्टे दाखोवपाक सोदता. बँक ऑफ इंडियाची जी विक्टिमाची नांव आसा, एकाउंट नंबर आसा, जे कितलेशे लाखांनी पयशे ते विक्टिमाच्या एकाउंटान ट्रान्सफर जाल्लेले आसा. सो हे ट्रान्सफर जाल्लेले आसा, हे कॅशान जाल्लेले ट्रान्सफर आसा. सगळे कॅशाचो वेव्हार जाल्लेलो आसा. हो भितर ट्रान्सफर जाल्लेले आसा ते हे सगळे ते एकाउंटान आसा. सो जेन्ना घोवाच्या एकाउंटान एक म्हयन्या भितर 10 लाख ट्रान्सफर जाता, तिच्या एकाउंटान लाखांनी ट्रान्सफर जाता. सो हेज्या वयरसून तुमकां हे बँक डिटेल आनी हे पयशे कित्याक लागून आनी खंयसून येयले तेंचे कडेन त्या विक्टिमा कडेन. सो हेज्या वयरसून आमकां कळटा कित्याक तांकां ते विक्टिमाक आतां विकतो घेतलेले आसा. आयज ती बायल सांगता तिका म्हणचें पडलें कित्याक तेज्या लागून आपले कडेन ते कसलेंच रिलेशन ना. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदता ते बायलेन ना सुद्दां म्हणलें रिलेशन जे मोबायलाचेर आसा. जो मोबायल ती समज ती दोग जाण एकामेका कडेन लव सुद्दां करतले जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना. तेंच्यांनी सांगचें लव करताले म्हणून, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. बट सांगचें तरी बाबा कितें आसलें तें रिलेशन. बिश्टें ते मोबायलान सगळे इतले डिटेल आसा जे हांवें दिल्लेले. इतले तुमचे कडेन प्रेसाक लास्ट टायम जेन्ना हांवें एक्सपोज केलो तेन्ना तुमकां हांवें सगळे दिल्लेले आसा. भितरले वॉयस रिकॉर्डिंग हे दिल्लेले आसा. आयज त्या मोबायला भितर जे हांवें ते लास्ट टायम तुमकां दाखयलें एक एबॉर्शन जाल्लेलें आसा. जो एक एबॉर्शन जावप म्हणल्यार तो एक क्रायम. हो क्रायमाचो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आयज ते कंप्लेनीचेर आमच्या कंप्लेनीचेर कांयच दखल घेयना हे पुलीस हो गव्हर्मेंट. हे फक्त प्रेशरायज करता आमकां कितें आमचो तोंड आमी बंद दवरचें म्हणून. बट आमी आमचो तोंड बंद दवरपाना. हांव मातसो फुडें वयच्या पयलीं ती जी बायल म्हणटा विक्टीम म्हणटा कितें बाबा आपले आनी आमदाराचे कसलोच संबंद ना. परत तुमकां आयज हांव एक ऑडियो आयकपाक दिता ते विक्टिमाचो आनी ते आमदाराचो आमचो. परत हांवें त्या बायलेचो आवाज जो आसा पळय त्या बायलेन फुडें प्रेसाक घेवन तिणें आपलो आवाज लोकांक दिल्लो आसा. बट तरी वचून हांव तिजो आवाज मॉड्युलेट केल्लो आसा. अजुनूय मॉड्युलेट केल्लो आसा आवाज तिजो. बट आमदाराचो आवाज दवरलेलो आसा. आमदाराक तुमी मुद्दाम पळया हेज्या भितर कसली तेंच्या भितर उलोवप जाता. आमचो एक आमदार, आमचो एक मिनिस्टर काय बरें सॉंग म्हणटा, कितलो बरो गाता ते पळया तुमी. तेज्या भितर तो काय बरी शायरी सांगता. ती शायरी तुमी आयका तो कसो उलयता ते एक 2-3 मिनट 5 मिनटाचे आसा. तेज्या उपरांत तुमकां आनी एक ऑडियो दिता आयकपाक जेज्या भितर मिलीन आनी तिज्या भितर ट्रान्जॅक्शन चलता. ट्रान्जॅक्शन कसले पयशांचें ट्रान्जॅक्शन. तो म्हणटा आपूण तुका आयज 12 लाख दिता, तुका म्हयन्याक जो आपूण 20,000 दीत आसलेलो म्हयन्याक 20,000 ते आतां 20,000च्या फुडल्या म्हयन्यानसून आपूण तुका 25,000 करता. 2 म्हयन्यान आपूण तुका 30,000 दिता. तेज्या उपरांत आपूण तुका 40,000 दिता. म्हणल्यार जशी एमपीटीची सर्वंट आसता एमपीटीन जो वर्कर आसता तेजी सॅलरी वाडटा पळय आनी ताका जसो पगार मेळटा एमपीटीचो पगार तसो आपूण तुका एमपीटीच्या भाशेन पगार तुका म्हयन्याक आपूण दितलो. हो तुमकां एक 2 मिनटां आयकवा तेज्या उपरांत हांव परत कंटिन्यू करता. मागीर तुमचे कितें क्वेश्चन आसता ते करुया. मातसो तो एक आमचो तो परत वाह बहुत अच्छा गा रहे हैं. गाइए ना अच्छा लग रहा है.
नहीं मेरे दोस्त है सामने, थोड़ा बात कर रहा हूँ। क्या है बोला? क्या हो गया दोस्त? करने का बोला आपको? कल जा रही एडमिट होने हैं वो, करती हो कल जाके। अभी बोल रहे थे अकेले हैं, अभी बोल रहे हैं दोस्त है। एक गाना अच्छा वाला सुनाइए अपनी जात के लिए। आया ना? हाँ। वही टाइम पे तो आया, क्या करेंगे उसको? अच्छा, एक अच्छा वाला गाना बोल दीजिए कि अपने जान को सुना रहे हैं अच्छा। फिर वो लोग अपने जान के लिए गाना सुनाएंगे फिर। वही एक तो पागल हो तो सब दुनिया में क्यों पागल बनाऊं? नहीं सही बात। मैं अभी एक पागल हूँ। हाँ, आप तो प्यार में पागल हो गए। हेलो। तो पागल बनाओ। सुनेगा वो खुश हो जाएगा और गाना सुनेगा। नहीं और किसी को मत सुनाइए, सिर्फ हमको सुनाइए। और किसी को गाना मत सुनाइए हमको। तो मैंने गाना सुनाया, गाना सुनने के बाद किसी ने सुन लिया गाना तो बोलेगा हमारे लिए सुनाओ गाना। नहीं तब रहने दीजिए, किसी और को मत सुनाइए। संभाल के कितना लोगों को संभालो बोला? हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन पावर इतना है कि मैं कितना लोगों को भी संभाल सकता हूँ। वो तो है और हमारी दुआ इतनी है कि इतना पावर आएगा सब दुनिया में राज करेगा। हमारी दुआ सुबह शाम आपके लिए है। ये दुआ है आपकी पावर के लिए, ये पावर के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ अपना पावर मेरा गाना सुनने के बाद हाँ। और 2-3 लोग कोई अगर बीमारी हो गई। नहीं और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा। आएगा नहीं कि चक्कर लगाते हैं सब लोग? नहीं हम आने ही नहीं देंगे और किसी को, हम किसी को आने ही नहीं देंगे। हमारा ही पावर खाली रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इधर इतना लोग चक्कर लगा रहा है, आपको इधर से कितना दूर है, क्या कर लगा? चक्कर चालू रहता है इनका। हम अपने ही जादू इतना ही दूर से चलाए रखेंगे, कोई आएगा ही नहीं आपके पास। हाँ, और क्या जादू है ना, जादू बहुत तेज लगता है। जादू तेज लगता है? हाँ जी, जादू लग जाता है जहाँ। जादू चला के मेरे बच्चे से ऐसा बना दो यार। जानते हैं कि आगे कोई नहीं लगेगा, ठीक है? तो आपका जादू बहुत जल्दी लग जाता है और उसकी दुआ भी बहुत जल्दी लग जाती है। सब कुछ अच्छा है जी। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं सर, सच में जान बहुत अच्छे हैं हाँ, आप बहुत अच्छे हैं सच में। कोई बोलता नहीं मेरे को, बोलने वाला गलती कर रहा है। नहीं हम बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छे आप, बहुत अच्छे। पहले आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बात सही है। मेरे को मालूम है बात सही है कि झूठ है, लेकिन ऐसा कोई बोलता ही नहीं ना। लेकिन हम बोल रहे हैं ना, हमारा दिल बोल रहा है ना कि आप बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे ही रहिए। वाह, देखो कितना अच्छा गा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो तेरी याद वाह। दिन भर क्या सबको याद आ रहा जी, वो तेरी याद याद आ रही। वाह। कितना अच्छा गाते हैं आप, सच में बहुत अच्छा गाते हैं और हमको पुराना गाना बहुत पसंद है सच में। क्या होता है, एक बार आपके सामने का पसंद आने लगा, जी, नया उल्टा पुल्टा उसमें कुछ गधे का देखा जाए तो क्या अच्छा लग जाएगा? नहीं आप तो सच में बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। आवाजें मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में, बहुत अच्छा गाते हैं। आई लाइक यू। मोबाइल लेके और आपका परत ले वो तो सेकंड पाडले तो काबा मोबाइल लेके और आपका अच्छा करना, मैं आपके साथ
में रुकिए, फिर भी आप लोग को मेरे पर भरोसा नहीं रहा ना। सुनो 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 तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कुछ हो। मैं नमाज में आपके लिए दुआ मांगी है जी। म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट मेरे पास है, मेरे को मांगता तो 2.5 लाख भी नहीं मिलता था, याद मालूम है तुमको? बाबू मेरे को रिक्वेस्ट किया, आप फोन मारो बाबू को। अरे चांगल्या पण किती समजून नका माका अरे पंकज आदमी कहते थे सब लोग ने ऐसा मेरे साथ में नहीं किया ना जैसे आपने किया मेरे क्या साथ। किया? ट्रेक पर निकला था क्या? तेरे घर में आता क्या? आपने बुलाया थे ना? कौन बुलाया था? आपने बुलाया मेरे था पास ना? आई थी कैसी? अपने मर्जी से आई थी ने? पैसे से आया था? झूठ बोल के बुलाया ना कि सब ये कुछ लेके आया था दूंगा, ना? पैसा दूंगा, बंगला दूंगा, तुम्हारे जीने का सहारा बनूंगा। तुमको बुलाने के बाद तुमको बुलाने के बाद तुरंत तुमको बंगला ये देने के बाद क्या झूठ मत, मैंने कुछ भी झूठ ना मत किया। जो भी बोला सच बोल रही हूँ मैं। तूने सच बोला जो भी बोल रही हूँ ना सच बोल रही हूँ। मेरे से हाँ एक गलती हुई कि मैं पहचानते नहीं बोल रहा तू नहीं अभी 12 लाख जितना मर्जी जितना टाइम मांगता है ना आराम से ले ले। हाँ तेरे को 20,000 चालू है, अभी 6 महीने जाए तो तेरे को 30 करेंगे, 1 साल गया तो 35 करेंगे, 40 करेंगे। तू जैसा एमपीडी में काम करे ना वैसा हो जाएगा, तेरे को पैसा आएगा। तो 2 साल लगा, लेकिन निकाल उनके पास। अच्छा अच्छा करके उनको बोल दे आपने कुछ आवाज किया तो उनकी तरफ से आपने हमको ये सब सिखाया बोल के मैं बोलूंगी, ऐसा बोल दे। मैं उनके साथ रहूंगा, ऐसा बोल। तुम भेजेंगे, हम महीने के महीने पैसा भेजेंगे और बढ़ाएंगे, 30 करेंगे। 1 साल के बाद फिर मतलब पगार ऐसा बढ़ता है ना, बढ़ाएंगे आपको पगार, 40 करेंगे। हे तुमकां सगळे दिता आमी पेन ड्रायवाचेर घातला, सगळे तुमकां मेळटले। बट हेजे भितर तुमी 2 ऑडियो आयकले। तेज्या भितर फर्स्ट हेजे भितर ती ताका सांगता की आपूण फाल्यां एडमीट जावपाक वयता। सो ते सांगपाचे गजाल म्हटल्यार ती एडमीट जावपाक कित्याक वयताले ते एबॉर्शनाक लागून। सो तेजे लागून तो तेजे भितर म्हणटा कितें हांगा कितलीशी आपल्या ऑफिसान, आपल्या रेजिडंट्स, आपल्या थंयसर ऑफिसान कितलीशी आमची मुर्मा गोंयची बायलां येता, कितलीशी आपल्या फाटल्यान चक्कर मारता। सो ही उतरां तो उलयता, चक्कर लगाते रहते मेरे पास, इधर सब लोग मेरे को ढूंढते। तेजे भितर तो म्हणटा तुम्हारी दुआ इतना जल्दी लगे तो आपको दुआ लगा के मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाओ गोवा का, इतले सो तो तेजे कडेन उलोवपाक लागला। सेकंड तो म्हणटा आपूण म्युनिसिपालिटीचो मिनिस्टर, तेज्या लागून आपल्यान तुका 2.5 लाख दिले, फुडले जे पयशे येवपाचे तेवो आपुणूच तुका दितलो। सो अशें ताणें उलयलेलें आसा। तेज्या भितर एक म्हणटा तो 12 लाख आपल्यान तुका दिला, आपूण तुका म्हयन्याच्या म्हयन्याक आपूण तुका बाकीचे 20,000 30,000 एमपीटीचो पगार मेळटा पळय तसो तुजो पगार आपूण दितलो। हे तुमीय आयकला। सो हे हांव सांगपाक सोदतां, जो तो आमदार आसा तो इतलो भितर गुंतलेलो आसा, इतलो भितर फसलेलो आसा, तरी पासून तो आपलो पोजिशन जे तो आमदार म्हणून आसा तेजो आनी गव्हर्मेंटाचो जो मिसयूज करून जो आयज लोकांक, आमच्या लोकांक, मुर्मुगांवच्या लोकांक जेणे हो स्कॅन्डल भायर हाडलो तांकां हे त्रास करपा लागून फुडें सरलेलो आसा। हांव सांगपाक सोदतां ही आयज जी आसा ती म्हाजी सेकंड प्रेस कॉन्फरन्स हे सेक्स स्कॅन्डलाचेर। आयज टायम येयलेलो आसा कितें आमच्या वांगडा आनी चड खेळनाका। खूब त्रास करपाक लागला तूं लोकांक। तुका इलेक्शन फायट करपाचें आसा, फेस टू फेस फायट करुया। तुवें जी पापां केला, जे तुवें केला ते तुका भोगचेच पडटले। तेज्या लागून आमी खंयसरूच ओगी रावपाना आनी हांव जाल्यार कसो फाटीं सरपाना। तुका जाता तें कर, हांव सगळें फेस करपाक रेडी आसा। ना जाल्यार आजुनूय तूं जर सुदरना जाल्यार म्हाजी फक्त लास्ट एक थर्ड प्रेस कॉन्फरन्स आसतली, तेज्या वरान म्हाजी प्रेस कॉन्फरन्स। आनी थर्ड प्रेस कॉन्फरन्साक जे ते मोबायला भितर सगळें आसा, ईच एंड एवरीथींग हांव टोटली पब्लिकाच्या फुड्यान एक्सपोज करतलो। आजून पर्यंत हांवें 500 काडून रावला। हांव फटींग उलयना, हांव जें आसा तें सत्य उलयता। लोकांच्या समोर म्हाका सत्य हाडूंक जाय। आनी जर तो जर आजुनूय जर असली नाटकां करून जर आमच्या लोकांक सतोवपाक लागलो जाल्यार ही थर्ड म्हाजी जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती लास्ट आसतली। जे ते मोबायला भितर आसा आनी बाकीचे तेजे स्कॅच स्कॅन्डला भितर इनवॉल्ड आसा ते सगळे हांव ओपनली भायर हाडटलो। मागीर म्हाका कसलोच कोणाचो भंय आसपाना। आजुनूय आमी एक 500 काडून म्हाका दिसलेलें कितें हो गव्हर्मेंट तेजेर एक्शन घेतलो, ताका बाबा कितें तरी सजा दितले म्हणून। बट हो गव्हर्मेंट ताकाच सपोर्ट करता आनी आमकां सगळ्यांक हॅरेस करता। हो खंयचो कायदो? आमच्या कंप्लेनीची कित्याक एफआयआराचेर हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जायना जी आमी कंप्लेन फायल केल्ली आसा? सो आयज टायम येयलेलो आसा। जो थर्ड प्रेस कॉन्फरन्स जी आसता ती म्हाजी लास्ट आसतली आनी तेज्या भितर हांव आमदाराक आनी गव्हर्मेंटाक टोटल एक्सपोज करतलो।
आनी मागीर आनी फाटीं पळोवपा ना. आयज म्हाका इतले पर्यंत सुद्दां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा ते आतां भियारलेले आसा. पुलीस स्टेशनाचेरूय तांकां भंय जाल्लो आसा. सो ते आतां ते म्हाका भिवोवपाक लागून आनी म्हाका सतोवपाक लागून ही केस ते काडून क्रायम ब्रांचीक दिवपाक सोदता. हांव म्हणटा तुमी क्रायम ब्रांचीक न्हू CBI कडेन दिया. फक्त भितर जे खरें आसा ट्रूथ आसा ते भायर हाडा. जे सत्य आसा ते भायर हाडा. तुम्ही भितरले कांयच मोबायलाचे अजून पर्यंत सत्य भायर हाडना. माझी कंप्लेंट लॉन्च करा, FIR करा, हेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन करा. जशी तुम्ही ते बायलेचेर विदावट तिची आयडेंटिटी आउट करनासतना तुम्ही तेजेर कंप्लेंट घेतलेली आसा आनी आमकां इन्व्हेस्टिगेशनाक आफयता. म्हाका न्ही इन्व्हेस्टिगेशनाक आफयलेलो. म्हाका न्ही इन्व्हेस्टिगेशन हांव गेलो बरो नेटान गेलो इन्व्हेस्टिगेशन आफयला म्हणून म्हाका दिसलें सगळी स्टोरी सांगतलो म्हणून. जाल्यार म्हाका थंय खंय स्टोरी सांगपाक काय दिवना. हांव बरो गेलो सगळें सांगतलो म्हणून. जाल्यार तांकां कशें जाय ते पुलीस स्टेशनार ते PI आनी PSI कशें जाय कितें क्वेश्चन म्हाका विचार ते म्हाका बरोवन दिले तेंच्यांनी. हे म्हाका बरोवन दिले. टोटल कितले क्वेश्चन दिले 19 क्वेश्चन दिले म्हाका. फक्त आपल्याक कितें जाय तें आनी म्हाका 3 दिसाचो टायम दिले बरोवन दी म्हणून. हांवें बिंदास तेंची क्वेश्चनां कितें आसली ती बरोवन हांवें सगळी पुलीस स्टेशनाचेर सबमीट केली. तेवूय आसा सगळें तुमकां हांव दितलो. तेजे म्हाजें सांगपाचें कितें आमकां तुमी इन्व्हेस्टिगेशन आसपाक जे मनशान हो सेक्स स्कॅन्डल लोकांच्या नजरेच्या समोर हाडलेलो आसा तेजे लागून ताका रिजायन जावचो पडलेलो आसा. आनी तो म्हणटा तेजो स्टेटमेंट आसलो जे दिसा रिजायन जाला तेन्ना फ्री एंड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून तो रिजायन जाला म्हणून. हांव मागता तुका जर फ्री एंड फेअर करपाचें आसा इन्व्हेस्टिगेशन जाल्यार हांव तुका चॅलेंज करता. तूं आमदाराच्या पदांसूनय तूं रिजायन जा. तूं एक नॉर्मल मनीस राव. तुजो एक पावर यूज करनाका. तूं आयज आमदार आसून गव्हर्मेंट तुजो आसल्या कारणान तूं हो पावर यूज करता आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक तूं प्रेशरायज करता. आयज लोकांक थंयसर आफयता लोकांक धाडटा आमच्या अगेन्स्ट आमचे पुतळे लासयता. अरे लासया जाय तितले लासया. पुतळे कोणाचे लासूंक जाय म्हाजे न्हू ते मनशाचे लासूंक जाय जेन्ना ही पापां केल्ली आसा ती. सो आयज हांव फक्त हे सांगपाक सोदता जी तेजी कर्म आसा जी ताणें केल्लेलें आसा असली रिकॉर्डिंग हांव फक्त एकूच हे इन्व्हेस्टिगेशनाक सांगपाक सोदता. जर तेजे कडेन हे आमदाराचे आनी ते बायलेचे कांयच संबंद नासले जाल्यार हांव फक्त हे पुलिसांक रिक्वेस्ट करता आनी गोवोरमेंटाक तेंचे दोगांचे लोकेशन काड. तेंचे लोकेशन काड जे हांवें लास्ट टायम प्रेस कॉन्फरन्स पुलिसांक खंयच्या फ्लॅटाचे नंबर दिला खंयची ती सोसायटी ते सगळे नांव दिल्लेले आसा. तुमचे कडेन प्रेसा कडेन हांवें दिल्लेलें आसा. ते बाबा फ्लॅटांत तेंचे दोगांचे लोकेशन कितलेदा ती आसलेली हे इजिली कळटलें. लोकेशनाचेर तुमी व्हडले व्हडले क्रायम केले लोकेशन काडटा तुमकां लोकेशनाचेर इजिली कळटलें. आयज ती म्हणटा कितें आमी तेका जबरदस्ती आमी तेका आमच्या घरा कडेन आफयलो. तुका हांवें ते तुमकां ताजो पेन ड्रायव्ह दिल्लो तेजे भितर म्हाजो CCTV कॅमेराचे सगळे हांवें पुलिसांक दिला. जितलेदा ती म्हाज्या घरा कडेन येयला पळय सगळे CCTV कॅमेराचे हांवें पेन ड्रायव्हाचेर करून पुलिसांक दिला. कितलेदा येयला हांसात हांसात भुरग्याक घेवन येता. तुमचे कडेन आसा तुमी पळया मागीर तुमकां पेन ड्रायव्हान दिता. हांसात हांसात भुरग्याक घेवन येता म्हाज्या घरा कडेन येता म्हाज्या घरा कडेन बसता म्हाजे कडेन उलयता मागीर वयता. सगळे CCTV कॅमेराचेर आसा आनी हे हांवें पुलिसांक दिल्लेलें आसा. कर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून. आमी जर फोर्सफुली तिका दवरलेलो आसा जाल्यार कितें केल्लेलें आसा जाल्यार आयज हे CCTV कॅमेराचे व्हिडिओज आसा तो तुमकां हांव पेन ड्रायव्हाचेर दिल्लेलो आसा. तुमीय हेजेर पळया आनी हो जो प्रकार आसा तो आमकां लोकांच्या समोर हाडूंक जाय आनी हे लोकेशन तेजेर फायंड आवट कर. आतां तो ताका पयशांची जी ऑफर दितालो पळय पगारा भशेन जे वाडयतलो हे करतलो ते तेंचें डिस्कशन SMRC हॉस्पिटल आसा वास्को सालगोकराचें हॉस्पिटल आसा थंयसर रावन ती उलयता. त्या दिसाचें लोकेशन काडा. ती दोग जाण बरोबर आसलेली काय ना कितें करताली कितें करताली. सो पुलीस हेंचें लोकेशन कित्याक काडना हे आमदाराचें लोकेशन कित्याक काडना. बाबा तो तेज्या वांगडा त्या फ्लॅटान आसलेलो काय ना ती कितलेदा तेज्या ऑफिसान येताली काय ना ती हे लोकेशन काडा आनी फायंड आवट करा न्हू. हांव जर फोट उलयता न्हू जाल्यार इजी जॉब आसा पुलिसां कडेन. लोकेशन काडलें मेळ्ळें न्हू सगळें. सो तेंच्यांनी ती केस आतां ती क्रायम ब्रांचान धाडू या CBIक दी. हांव भिवपाचो ना कित्याक म्हाका हे सत्य लोकांच्या समोर हाडटलो आनी म्हाजी सेकंड प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक म्हाका हो इशू लोकांच्या समोर बंद हाडपाचो ना कित्याक म्हाका दिसता कित्याक आमकां स्वताक सेल्फ रिस्पेक्ट आसा बट ते आमदाराक मातसो रिस्पेक्ट उरलेलो ना. आयज तो जी डटी गेम करपाक लागलेलो आसा पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांक सतयता लोकांचेर प्रेशरायज करता ते आमकां खंय तरी म्हाका वायट दिसता. सो तेज्या उपरांत म्हाजी फक्त लास्ट ती थर्ड म्हणटा ती फायनल प्रेस कॉन्फरन्स जाली थंयसर ताका टोटली जे आसा तें हांव एक्सपोज करून ताका सोडपाचो आसा. आयज पुलिसांनी खंय तरी म्हाज्या कंप्लेनीचेर घेवन हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय तें सुद्दां केल्लेलें ना.
तुमचे जे प्रश्न आसा तेज्या पयलीं हांव तुमचे कडेन एकूच 2 मिनटाचो टायम मागता. शंकर पोलची जो आमच्या बरोबर आसा तो एक फक्त तेजेर इन्सिडंट कितें जालो पळय थंयसर तो मातसो डिटेलान सांगतलो. नमस्कार, हांव शंकर पोलजी. आमच्या गोंया खातीर म्हणून हांव एक्टिविजम करता. म्हाका खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीच्या बॅनराच्या सकयल बसपाचो इंट्रस्ट ना. पूण हांगासर आयज म्हाका बसचें पडलें. हे जे राजकारण आहा न्हू आनी हे जे घाणेरडे बुरशे राजकारण आयज जे सरकार आहा तेंच्या भितरलो एक मिनिस्टर हेचें नांव सेक्स स्कॅन्डलान येता. ते हांगासून तेचेर एलिगेशनां जाल्लेली आनी हांगासून एलिगेशनां जाल्ल्या कारणान हांवें संकल्पाक सांगलां की बाबा हेतून हांव कसो कितें इन्वॉल्व जाता काय म्हणून, म्हाजो रोल कितें आहा. आतां हो ऑडियो आयकलो न्हू हांवें, म्हाज्या मनाक लागलें कित्याक हांव कोणाच्या बापायक रीण ना आनी हांवें कोणाचें घेवन खावंक ना. म्हाजेर एक बायल अटॅक करता आनी ती हेंच्या सांगणेचेर म्हाजो हेतून रोल कसलोच नासलेलो. PI म्हाका रस्त्याचेर मेळटा, जे बायलेक घेवन तो कोणाक आयडेंटिफाय करपाक वयता. PI म्हाका सांगता तूं पुलीस स्टेशनाचेर यो म्हणून. हांव PIक रिस्पेक्ट दिवन पुलीस स्टेशनाचेर वयता. पुलीस स्टेशनाचेर वयतना दाराचेर ही बायल उबी आसता. आतां ही बायल दाराचेर एकटी कित्याक उबी आसली ती म्हाका खबर ना, काय तिका प्री प्लॅन थंय उबी केल्लेली तें म्हाका खबर ना. ही बायल हांव जेन्ना जे फुड्यान पावता तेन्ना म्हाज्या आंगाचेर घालून घेता आनी हात अशें मारता म्हाजेर आनी तेच्या उपरांत हांव तिका धुकलून घालता, फाटीं येता आनी हांव मागीर पुलिसांक विचारता बाबा रे हे कितें चल्लां काय म्हणून. तेच्या उपरांत ती काडटा आनी म्हाजेर चप्पल मारता काडटा आनी शेवटून चप्पल एक डिस्टन्साचेर हांव म्हाजे आनी तेजे भितर एक डिस्टन्स आसले. चप्पल मारता, चप्पल म्हाजेर बसोंक ना लकीली कितें, पूण तेच्या पयलीं ती म्हाज्या गळ्याक हात घालपाक ट्राय करता. आनी हो इन्सिडन्स पुलीस, PI, मागीर तेच्या उपरांत PSI, कॉन्स्टेबल, लेडी कॉन्स्टेबल, लेडी PSI हे सगळे पुलीस स्टेशनाचेर आसतना हेंच्या फुड्यान घडटा. दॅट मिन्स हांवें कितें चिंतपाचें, मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन हे मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन प्रायवेट लिमिटेड जाला काय म्हणून. हे आमदारा खातीर चलता, मिनिस्टरा खातीर चलता, यांच्या सांगणेचेर चलता. हेच्या पयलीं म्हाजेर बेश्टे 2-3 केसी घातलेले आहात बेश्टेच विनाकारण. म्हाजो कसलो रोल नासतना आनी हॅरेसमेंट म्हणून म्हाका हिशोबानी आयज म्हाजे कडेन पर्याय नासलेलो हांगासर बसोन. कित्याक म्हाका खंयच्या मिडियान सुद्दां सपोर्ट करूंक ना. म्हाका तेंच्यांनी हो इन्सिडंट कॅमेरान रिकॉर्ड केला आनी व्हायरल केला. दुसरे दिसा हेंच्यांनी सोशल मिडियाचेर म्हाजे फोटो, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर चपलाचो खाल्लो मार, कोणाच्या बापायक रीण हांव, कोणाचें खाल्ला हांवें म्हाका सांग. आनी म्हाका कित्याक हांव तुजे व्हिडिओ काडपाक गेलोलो सेक्स स्कॅन्डलाचे, हांवें काडले तुजे व्हिडिओ. हांव त्या बायलेक वळखना कितें रे, तुजे कडेन म्हाजें कांय कनेक्शन ना. हांव फक्त जनजागृती करता, ह्या गोंया खातीर करता. म्हाजें काम कितें तें तुमी म्हाका सांगपाची गरज ना. पॉलिटिशियनांनी तुमी कितले धुल्ले घडयेचे आहा तें पयले, तुमी न्हिदले, तुमी मजा मारले, तुमी आय लव्ह यू टेक केअर म्हटले, जान आय लव्ह यू टेक केअर. तुमी फ्लाईंग किसी सोडले, आमी सोडूंक ना रे. आनी ते सुद्दां असेंब्लीन बसून सोडले, जे जाग्याचेर आमी तुमकां थंयसर धाडलेले आमची कामां करपाक, गोंयकारांची कामां करपाक. अश्लील मरे तुमी, वासना हवस के पुजारी तुमी. आनी आमकां निरपराध लोकांक तुमी आमचेर अटॅक करता. कितें केलेलें हांवें, कितें चूक आसलेली म्हाजी. आनी हे पुलीस सुद्दां इन्वॉल्व आहा भितून, हे पुलीस सुद्दां इन्वॉल्व आहा सगळे भितून म्हाका अटॅक करपाक. हेंच्या मनान खटकता हांव कोळशा खातीर उलयता, पर्यावरणा खातीर उलयता म्हणून, हांव शेता खातीर उलयता, राना खातीर उलयता म्हणून. म्हाजो आवाज तुमकां जर सोबत तशें दिसता न्हू, तुमकां म्हाका जितो मारचो पडटलो. म्हाजो आवाज कोण बंद करूंक शकना, कोणूच करूंक शकना. आतां हे सगळें आयकून म्हाजी तकली आवट जाल्या सारकी आनी मेंटल फ्रस्ट्रेशन दिलां म्हाका ह्या पुलिसांनी सारकें. एक खंयच्या मिडियान म्हाका सपोर्ट करूंक ना. तुमी म्हाजें व्हायरल केलें, म्हाका विचारलें शंकर पोळजी कितें जाला काय म्हणून, वॉट इज युअर रोल इन दॅट काय म्हणून. हांव बोवाळ मारत बाबा ते दिसा सांगता पुलीस स्टेशनाचेर आय एम नो वेअर इन्वॉल्व इन दीस म्हणून. आनी म्हाका बेश्टो इन्वॉल्व केला भितून. कोणी सांगपाचें हांवें शंकर पोळजीन कोणा कडल्यान फंडींग घेतला, कोणा कडल्यान 1 रुपया घेतला म्हणून. म्हाजेर एलिगेशनां घालता, ही पार्टी म्हाका फंडींग करता, ती पार्टी फंडींग करता म्हणून. म्हाजे कडेन कितें आहा आनी कितें ना तें म्हाका खबर आहा. म्हाजो बँक अकाउंट गेली 2 वर्सां वचून चॅक करा कितले पयशे आहा ते, आनी हांव कितलो रिणान आहा तें चॅक करा. तरी पूण ह्या मातृभुमी खातीर झगडटा आनी हेच्या फुडें सुद्दां झगडटलो. आमच्या असल्या एक्टिविस्टांक तुमी डिमोटिवेट करपाक सोदता, आमी खपोवन घेवपाक ना. हे शंकर पोलजीन कंप्लेंट दिलेली असलेली ती बायलेचेर तेजेर एसॉल्ट जालो जाल्यार ही कंप्लेंट सुद्दां तेंच्यांनी रजिस्टर करपाक हें करूना. फक्त तेंच्यांनी NC घेतला आनी 151 लायला. 151 लायल्या सुद्दां जाल्यार तिका थंयसर आफोवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन प्रोड्यूस करूंक जाय आसली. ते सुद्दां तेंच्यांनी अजून पर्यंत कांयच केल्लेलें ना. हांव मागता विनी भगत जी आमच्या बरोबर आसा बोगद्या वरसून, तिणें 1-2 मिनटान आपलें सांगचें. एक फक्त मेसेज असलेली ती हांवें फक्त मेसेजीचेर रिप्लाय धाडलेलो की तुमचो मिनिस्टर आहा तो इनोसंट जायना हे इतले आनी तेजे विडो हॅड टू बी रिलीज. इतल्याच मेसेजी खातीर म्हाका तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर सकाळी फुडें
येयले की 4 सुमार तूं यो आनी मेळ म्हणून हांव गेलें पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यार म्हाका एक पुलीस आसलो तो भिवपाक लागलो बेश्टो कितें कितें सांगपाक लागलो आनी आयकूनच घेयना जालो हांवें चॅट केला तर खरें न्हू हय म्हटलें केलां हांवें चॅट तुका भितून उडयतले तुजेर असले कसले केसी घातल्या तूं ते बिहारान इनवॉल्व आसा असले केसी तुवें घातल्या ते सगळे म्हाजेर घालूंक लागले म्हाका म्हणूंक लागले रिटर्न तूं बरोवन दी हांवें 2 दिसाचो म्हाका टायम दिलो हांवें रिटर्न बरोवन व्हरोन दिलें परत 8 दिसांनी म्हाका परतून एकदां आपयलें पुलीस स्टेशनाचेर ती बायल आसली थंय बसलेली गांवा वयल्या लोकांका तुमी इतले थंय बरे इम्पॉर्टन्स बरे बसोवन दवरतात आनी आमकां थंय उबे उबे तुमी क्वेश्चन करतात हे सगळे पुलीस भियारलेले आहात तेंकां ते सामके पोसता तेका तो मिलीन तेंकां पोसता आनी हे तेजेर आयकता सगळे आमकां केअर करनात ते सगळे आसूं बरे आसात गेले हांव म्हणूंक लागलो मातसो तेंचो ह्यो कोण तो एडवोकेट येतलो तुका क्वेश्चन करता ह्यो कितें हांव कितें म्हणटा पुलीस स्टेशन कितें कोर्ट तेजो एडवोकेट खंयसरले येतले आनी म्हाका कित्याक क्वेश्चन करतले कोर्टान मेळया म्हटलें तशें जाल्यार हांव हांगा आन्सरेबल ना म्हटलें तुमकां हांव ताका हे सगळे सायडीक दवर आमचो पळय बोगद्या वयलो बायलां आहा न्हू हांव कितें तुमच्या गांवांत कामाक लायल्यार मानता पूण तुमी सारकी नोकरां कशी जी वागतात सारकी चोरां कशी ताका भियातात आनी ताची सारकी कशी म्हणून म्हाका तोंडां जाता म्हणजे उतरां सुद्दां येयनात आं कामाक तो लावचो ना ताका कामाक लावंक जाय आमी तो व्हरून बसयला न्हू लायटीच्या खांब्याचेर तो चडटलो आं लोकांक म्हाज्या कडेन उतरां ना म्हाका सारके बेजारलेली आहात आमी आतां सारकी आनी परतून हांव आतां पुलीस स्टेशनाचेर येवचें ना म्हणून सांगलां म्हाका जाय तें करा पुलिसांकूय सांगून येयला हांव आतां ओके तुमकां जे पेन ड्रायव्ह आसा पळय हांव हिमांशूक सांगलें हिमांशू कडेन आसा सगळे तुमकां आख्खी कंप्लेनीच्या पोतान सगळे A to Z वॉयस रिकॉर्डिंग सगळे तुमकां मेळटले ओके लास्ट प्रेस त्याच्या पयलीं कोर्टान वयतलो काय कोर्टान मागीर वयतलो लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स ना हांव कोर्टान ऑलरेडी वयतलो आतां पयलीं कोर्टान पयलीं वयतलो हांव आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स तेंच्यांनी जर अशेंच हॅरेसमेंट जर चालू दवरले आतां ते केस ते ट्रान्सफर करपाक सुद्दां क्रायम ब्रांचीन घालूनी आमचें आतां इलेक्शन आसा तेंचो फक्त एकूच प्लॅन म्हाका हॅरेस करपाचो इलेक्शनाच्या टायमार आपूण फक्त क्रायम ब्रांचान वचून बसोवपाचें म्हाजें कांयच करूंक शकना ते कित्याक हांवें कसली पापां केलेली ना पापां ताणें केल्लेली आसा फक्त म्हजो टायम वेस्ट करपाक लागून सोदता ते सो तेज्या लागून तेजो टायम कितें आसा तो आमी वेस्ट करुया ते पार्टीक पळोवन घेवनी बाबा ताका कितें इलेक्शनाक ताणें लडपाचो काय ना लडपाचो तें म्हाका पडलें तें पार्टीचें डिसिजन तेंच्या तें आमकां लागना सो हांव ताका फेस करपाक रेडी आसा जे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी फेस करपाक आसा हांवें ताका 2दा फेस केल्लेलो आसा दोनूय फावटी बारीक वोटाक लागून आमी फाटीं उरले बट हे फावटी खंय तरी आमकां थंयसर लोकांचो जो सपोर्ट मेळ्ळो आसा तेज्या लागून ते फक्त असली नाटकां करून म्हाका खंय तरी हे करपाक सोदता त्रास करपाक सोदता क्रायम ब्रांचीन कितें जातलें फाल्यां गेली क्रायम ब्रांच CBI कडेन गेले कितें जातलें जे सत्य आसा ते तेंच्या फुड्यान येतलें न्हू जे म्हाजे हांवें जेन्ना प्रूफ दिल्लेलो आसा ही कंप्लेंट दिल्लेली आसा 15-23 दीस जाले अजून पर्यंत हेजेर कांयच जायना 23 दीस जाले हांवें मोबायल तुमचे कडेन सबमीट केलो आसा ते मोबायलाच्या भितर म्हाका तेंच्यांनी कितें सांगलेलें म्हाका आफोवन ते विचारतले म्हणून आनी डिटेल कितें जाय जाल्यार अजून पर्यंत म्हाका आफयलेलें ना संकल्प एक मिनिट तुवें म्हणलें लास्ट आनी फायनल घेतलो म्हणून आनी एक्सपोज करतलो म्हणून तेजे पयलीं तुवें प्रेसाक सांगलेलें सगळे ओरिजिनल डिवायस आनी सगळें आसा तें आपणें हँडओवर केलो म्हणून हेजे शिवाय ते हँडओवर केले शिवाय तुजे कडेन आनी कितें एविडन्स आसा तेजो कॉपी केल्लो म्हाजे कडेन ते जे हांवें हँडओवर केल्लेले आसा आनी तेजे बिसायड डॅट बाकीचे रिलेटेड जे आसा ते सगळे म्हाजे कडेन आसा ती कॉपी करून हांवें दवरलेली आसा ओरिजिनल मोबायलाचेरसून आनी ते म्हाजे कडेन आसा हांवें तांकां दितना ओरिजिनल मोबायलूय दिला आनी कॉपी केल्लो मोबायल दिल्लो आसा सो ते पुलिसांक अजून पुलीस आपलें काम करना म्हाका दूख लागता कित्याक अजून 23 दीस जाले अजून पर्यंत पुलीस आपलें काम करना कित्याक म्हाजी कंप्लेन रजिस्टर जायना कित्याक त्या आमदाराचेर इन्व्हेस्टिगेशन जायना आमचेर कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन जाता आमी ते बायलेचें नांव घेतलां आमी त्या विक्टिमांक एक्सपोज केला त्या विक्टिमांक आमी लोकांच्या फुड्यान हाडला ती स्वता जावन येयला बाबा आपूण विक्टीम म्हणून लोकांच्या फुड्यान आनी ताका हाडपी कोण ते तुमकां हांवें दाखयलें प्रूफ केलें ते पयशांची कशी डिलींग जाता ती 12-12 लाखाची एकाउंटान 10-10 लाख एका म्हयन्यान 10 लाख तिजे एकाउंटान लाखांनी पयशे एवरी डे ट्रान्जॅक्शन हे पळय म्हाजे कडेन आसा कॉपी एवरी डे ट्रान्जॅक्शन जाता तेज्या घोवाच्या एकाउंटान सो हेज्या बाबतींत हांव म्हणटा एक सिंपल लोकेशन फायंड आवट करा त्या बायलेच्या मोबायलाचो आनी आमदाराचो लोकेशन फायंड आवट करा सारकें क्लियर जातलें हांव फट उलयता काय ते फट उलयता ते सो आमदाराचेर कित्याक जायना इन्व्हेस्टिगेशन ताका कित्याक अजून पर्यंत पुलिसान आफोवन घेवना बाबा तुवें हें केलां काय ना ते विचारना कित्याक ताका सो ते जसो म्हाका विचारता पुलीस हाडून म्हाका क्वेश्चनर दिता
तेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय न्हू, तेजेर कित्याक जायना इन्व्हेस्टिगेशन, होच म्हाजो क्वेश्चन आसा. संकल्प तुवें म्हणलं ते बायलेन पयलीं प्रेसा मुखार एलिगेशन केलें सगळें तुवें आपणाक एक्सटॉर्शन हें केलां आनी आपलो मोबायल डिवायसीस दवरलेले. ही प्रकरण केन्नाच प्रकरण हें तुजे कडेन केन्ना बसना आयलें? अरे तुमकां पळय हे पयलींसून एक्सप्लेन, हे प्रकरण आसा 2019 2019 आनी तेन्ना तिणें म्हाजे कडेन येयलें कितें आपल्याक सांगपाक, कितें बाबा आपल्याक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला ह्या आमदारान, जेन्ना तो मिनिस्टर आसलेलो, आनी आपल्याक तेणें यूज केला आनी आतां उडयला आनी आपल्याचो तो फोन घेयना आनी आपल्याक काय केना. सो आपल्या हेच्या भितर आपल्याक मदत जाय. सो ते सगळे हांवें डिटेल तुमकां लास्ट टायम सांगलें परत, आनी ते आनी ती मागीर म्हाजे कडेन येयली, म्हाजे कडेन घरा कडेन येयली, म्हाका मेळ्ळी, म्हाजे कडेन उलयली आनी म्हाका तो मोबायल दिलो. सगळें जालें न्हू, ते सगळें लास्ट टायम हांवें तुमकां सांगलेलें आसा. ती आनी स्टोरी परत रिपीट करना.